मोगाच्या भावान भयणो, आमचो देव बाप काकलुतीवंत आनी मोगाळ, आनी तो आमकां एक सासणाचें जें कितें सासणाचें जोडूंक तो आमकां आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां तो जागृत जावंक आपयता. एक विश्वासी सेवक जावंक तो आपयता. एक चतूर सेवक जावंक तो आमकां आपयता. आपल्या येण्याक तो आमकां जागृत करूंक, आमच्यो दिवल्यो पेटोवन दवरूंक तो आमकां जिवंक आपयता. हे आमच्यो दिवल्यो पेटोवन दवरूंक म्हणल्यार कितें काय? दर एक क्रिस्ताचो फाटलावदार आमकां दिलोलो वावर करूंक वो दिलोलें मिसांव करूंक आयज जेजू ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां सांगता. आनी हो दिलोलो वावर आमी कशें करचो? भावार्थान जिवूंक, म्हाकाच फाट करून म्हजे आवंडे, म्हजे चाली, म्हजे जिविताचे वागणूक आमी फाट करून दुसऱ्यांच्या सेवेक आमी हात दिवन अशेंच जेजू आज आमकां आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, देवान ताचें वावर करूंक आमकां जायते गुणांनी भरलेले आसात. हे गूण आमच्या व्हडविकाय दाखोवंक न्हू, पण आमी ते दुसऱ्याच्या सेवेक वापरूंक आयचीं वाचपां आमकां आपयतात. तर आमी आयज नियाळ करता आसतना हेच जेजू भाशेन जावंक, जेजू भाशेन मन, जेजूचें सेवे चाकरचें मन आमच्याय जिवितांत येवंक आमी मागुया. जायते फावटी आमी आमची व्हडविकायेक, आमचे गर्वाक आमी मान चड दिला आनी ते पासत आमी दुसऱ्या लागीं, आमच्या भावा भयणां लागीं आमी दुस्मानकायेन भरल्यांव आनी आमचे मदीं जायती झगडीं जाल्लीं आसात, वाद विवाद जाल्ले आसात. हेच आमचे व्हडविकायेक लागून. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू ल्हानवीक काळजाची, खालती काळजाची मनशां जावंक तो आपयता. एक सोंपें शुभ वर्तमान आनी तो आमकां हेंच पाडूंक आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया. आमकां एक खालतीकायेचें, एक ल्हानविकायेचें काळीज आमकां दिवंक, जेजू भाशेन जावंक, जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजूचोच मोग आनी सेवा आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी जेजूचें सर्गीचें राज दुसऱ्यांक परगोटूंक आमी ह्याच मिसाच्या बलिदानांत मागुया.